काल आमकां एक कॉल येयल्लो की एक्सिडंट जाला म्हणून मॉर्निंग. सो आमी थंय गेले स्पॉटाचेर जाल्यार पयले जाल्यार तो फॅटल एक्सिडंट म्हणून कळ्ळो आमकां आनी एक व्हेकल डॅश करून ताका गेले म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी आमची इंटेलिजन्स कलेक्ट केलें, CCTV फुटेज पयली आनी लोकल इंटेलिजन्स कलेक्ट केलं. बेज ऑन दॅट आमकां एक गाडी सस्पेक्टेड दिसली. ती सस्पेक्टेड गाडये बद्दल आमी फुडली डिटेल्स काडल्यो आनी बेज ऑन दॅट आमी ती ट्रॅक करून ती केस डिटेक्ट केली. ही ब्लायंड केस आसली आनी आमी ती डिटेक्ट केल्ली आसा. सो तेजे अरेस्ट केलें तेजें नांव अरेस्ट तेजें नांव आहा रोहन पाटील म्हणून. ही इज फ्रॉम गडहिंग्लज, आजरा गडहिंग्लज इन महाराष्ट्र. सो ताका आमी अरेस्ट केल्लो आहा सद्या आनी फुडली फॉर्मेलिटीज आमची चालू आसा. ते अर्देक सीन कितें जाल्लो तो चलोन वयतालो आनी ती गाडी तेजेर डॅश जाली. सो आमी आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. कितें करत पळोवया कशें कितें तें जालां तें. आनी तेणी कॉन्फेस बी केल्लेलें आहा की गाडी आपली डॅश जाल्ली म्हणून.